वास्को शारांत स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हणटा तें कितें तें अजून मेरेन कांय लोकां मेरेन पावूंक ना अशें दिसता म्हूण खंत थळाव्यांनी उक्तायल्या। रस्त्यार मेळत थंय घाण पसरल्या। सरकारान आनी पालिकेन ह्या संदर्भात लक्ष घालपाची गरज आसा म्हूण थळावे सांगतात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्वच्छ म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट म्हणटा स्वच्छ भारत अभियान म्हणून काडला एक स्कीम। ते म्हणटा आमी सदां क्लीन दवरता म्हणटा। आतां खंयसर पळय 2 दीस 3 दीस क्लीन आसता, तेजे उपरांत कचरो खंय भरले आसता। आमचे बायणां पळय तशें आसा, सँडविचा कडेन तशें आसा, कोण उबारना कचरो डंप करता, कुत्रे जानवर भरले आसता थंयसर। आनी तेतूनच आतां पावस आनी पावला, पावसान आख्खे व्होवन गटरां पावता आनी गटरूय चॉकअप। हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय गव्हर्मेंटान। आमच्या मुन्सिपाल्टीक चेअरपर्सन आसूं, सीओ आसूं, दीपक नायक, तांकां लक्ष घालपाक जाय। क्लीन करपाक डंप जाता तितले बेगीन व्हरून मातसो क्लीन करून निवळ दवरपाक। ताका लागून स्वच्छ भारत म्हणटात। स्वच्छ भारत तुमी म्हणटात सगळें, स्वच्छ भारत कितें यूज जाला आतां सद्या? कांय ना। हा तशेंच आमच्या वास्को घाण, कांयच ब्युटिफिकेशन ना, कांय ना, कोण पळयना। कित्याक हांगा इस्कूल आहा, सँडेजा इस्कूल आहा, मागीर हांगा लोक रावता हांगा, मागीर येता वयता लोक नाकाक धरून वयता। काडपा जाय न्हू तेंच्यांनी। हां एक्चुली ते मुन्सिपाल्टीचो तो एकलो आसता तेंचो भोंवपाचो, तो एक्चुली तेणी भोंवन ते पळोवपा जाय वचून ते मुन्सिपाल्टीन। बाबा थंय उमकेक पार्ट 1 नंबरान वचपा जाय, तेणी पळोवपा जाय न्हू। मागीर ते गाडी घेवन येवन ते घेवन वयता न्हू कचरो। पयले इस्कूल आहा, इस्कुला भुरग्यांक हांगा कितले हें रोप लागता। हां सदां तशेंच हो स्वच्छ भारत अभियान हो पेपराचेर आहा, पूण इन प्रॅक्टिकलिटी इफ यू गो टू सी हांगा सगळे कडेन कचरो आहा। तूं चिकले वच, हायवेचेर वच, तूं खंयी वच, लोक सायडीन कचरो उडयता आनी अख्खे कडेन घाण पसरल्या। ऑथॉरिटीज आर नॉट, आय डोंट थिंक ऑथॉरिटीज आर टेकिंग अ प्रॉपर लूक एट इट। इफ यू गो टू सी हो स्वच्छ भारत म्हणटा तो फक्त एक आमचे आम आदमी लोकांक टॅक्स वाडोवपा खातीर स्वच्छ भारत सेस म्हणून एक्स्ट्रा टॅक्स पडटा, पूण ताचो बेनिफीट आमकां कांय जायना। हाउस टू हाउस कलेक्शन जाता, बट सेग्रिगेशन शूड बी डन देर। इफ यू गो टू सिटीज लायक पेंजीम, देर इज अ सिस्टम वेर देर इज अ ड्राय वेस्ट सेपरेट आनी वेट वेस्ट सेपरेट। तो हांगा आमकां वास्कोन तरी अजून इम्प्लिमेंट जावंक ना। लोक कितें करता, सगळो कचरो एकूच डब्यान घालता आनी तो कचरो काडटा त्या मनशाक दिता, तो पोती घेता, अर्दी पोती थंयच उडयता आनी अर्दी पोती घेवन तो चल्लो, ताका आमी पयशेय दिता। पूण हो स्वच्छ भारत अभियान हो फक्त नांवाचेर आहा, सद्याक एप्लिकेबल जावंक ना असो दिसता म्हाका। एंड दी गव्हर्मेंट एंड दी ऑथॉरिटी शूड मेक दी बेस्ट टू पुट इट ऑन प्लेस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज सगळे कडेन आमकां कचरो दिसता, पेपर दिसता, प्लास्टीक दिसता। हो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टीक यूज करपाक जाय। प्लास्टीक शूड बी बॅन्ड। द म्युनिसिपालिटी शूड टेक अ काउंट टू टेक अ रेजोल्युशन दॅट प्लास्टीक हे पोती जे आहा शूड बी बॅन्ड। कचरो थंयसरच पडून आसा आनी गोरवां कुत्री बी थंयसर उस्कीत आहा तो कचरो, समजलें? एकूच दीस पिकअप येयला आनी तो हे घेवन गेला कचरो, डबे बॉस्किटा हे करून, आनी तो पडलेलो कचरो आहा तो तसोच दवरला थंयसर अशें। आनी थोडे थोडे लोक येतात आनी हांगासरूच दवरता कचरो। बायलां येतात आनी हांगा कचऱ्याचे बॉक्स दवरतात। ते हांव बसताना तेच्या फाटसून कचरो उडयलेलो आहा, 2 हे उडयलेले आहा। भारत अभियानाचें बस म्हणजे साप आसपा जाय न्ही, कचरो पटापट उचलुपा जाय, तेन्ना तेका वालोर आसता न्ही। आतां तुमी समज स्वच्छ अभियान भारत म्हणून दवरलें आनी बोर्ड लायले, पूण कांय ना।